Book of Psalms, Psalm 29. देवाच्या भुरग्यानो सर्वेस्पराक महिमा दियात. सर्वेस्पराची महिमा आणि पदवी ओळखून घेयात. ताच्या नावाक फावो ती महिमा सर्वेस्पराक दियात. ताच्या पवित्र मंदिरान सर्वेस्पराक पोरणीपाट करात. सर्वेस्पराचो ताळो उदका वयर गाजता. दोर्याची लारां ओसाड्याचेर सर्वेस्पर उबो जाला. सर्वेस्पराचो ताळो कितलो घणघणीत, कितल्या दोबाज्यान गाजता सर्वेस्पराचो ताळो. सर्वेस्पराचो ताळो देवदार फाटून उडयता. सर्वेस्पर फाटून उडयता लेबनाचो देवदार. हालेलुया, 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 हालेलुया. हालेलुया. देवा बापा, देवा बाबा, देवा पुता, देवा पुता, देवा पवित्र आत्म्या, देवा पवित्र आत्म्या, हांव तुका हांव तुका सासंगी पडून ससनागेन बोडून नमान करता. नमान करता. हांव तुका नमान करता. नमान करता. हांव हांव तुका तुका दिन बसता. दिन वाचता. तूं म्हजो तूं म्हजो देव म्हूण देव म्हूण हांव सत मानता. सत मानता. सगळ्या काळजान, सगळ्या काळजान, सगळ्या मनान, सगळ्या मनान, सगळे शक्तीन सगळे शक्तीन हांव तुका जिव्या देवाक जिव्या देवा भोजन करता. उजोड करता. हालेलुया, 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 हालेलुया. हालेलुया. 오는 부다 오는 두가 오비tatmia 오는 바파 오는 바파 오는 부다 오는 부다 오는 두가 오는 두가 पवित्र आत्म्या पवित्र आत्म्या हात उभारता
आदोबाता तुका दिन बसता संसाराक घेवन मोग पाचारता एकवट तुमचो त्रित्वेचो मानून घेता एक गुट व्हरतो हातू बारता तुका दिन बसता संसाराक घेवन मोग पाचारता एकवट तुमचो त्रित्वेचो मानून घेता एक गुट व्हरतो देवा बापा देवा पुता हो पळे आंगाव आसा ही पळे आंगाव आसा तुका महिमा दिवंक तुका बुजूंक देवा ही पळे हांव तुजे मुखार आसा म्हजें दुख कोणाक सांगू म्हजे प्रश्न कोणाक सांगू म्हज्या जिवितांतले आठे बिटे पिडा रोग कोणाक म्हण हांव उक्ते करूं दुनिया ही पळे हो पळे तुजे मुखार तुका वाखाणूंक हांव आसा We praise you, Father. We praise you, Son. We praise you, Spirit. All three in one. We praise you, Father. We praise you, Father. We praise you, Son. We praise you, Son. We praise you, Spirit. We praise you, Spirit. All three in one. All three in one. We raise our hands. We raise our hand. Voice and lift your name. Voice and lift your name. Till all the world. Till all the world. Till all acclaim. Will all acclaim this unity, your Trinity, we bow before this mystery,
विसरी हालेलुया 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 हाले 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 शिरनर ला 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 kabudi yukuri hadi shikna yuka yulaka hale 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 hallelujah 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 Hallelujah. 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 हाथ भरिया हालेलुया 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 Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 भावनो आणि बहिणीनो इरबशीन हे वेळार शालूम कुरपा या चॅनलांतल्यान संवसारा खातीर मनशा कुळा खातीर मागतले न्हू आनी देवाचें उतर आयकतले न्हू तुमकां जेजू क्रिस्ताची शांती जेजू क्रिस्ताची कृपा आनी सस्रिकाय भरपूर मेळची म्हूण आमी मागता हालेलुया हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. जायते फावटी आमच्या मनान असो प्रश्न येता हांव कित्याक म्हूण ह्या संवसारांत जियेता हांव कित्याक म्हूण ह्या संवसारांत जियेता हांव खंयतान आयिल्लो आनी हांव खंय वेतलो जिवितान वाज येता जायते जाणांक वाज येता इतलो वाज येता
की जिवीत नाका दिसता. पूण भाव भयणीनो, आमी कोण आमकां जाय म्हूण ह्या संवसारान येना आनी आमकां जाय तेन्ना ह्या संवसारांनी वचूंक फावना. म्हणटकूच देवान आमकां रोसलें. देव आमचो रोसणार. God is our creator and only He is our final destiny. देव आमचो रोसणार आनी देव आमचो शेवट. ते देवाक महिमा, आर्गां, वाखाणी सासणेचे ससनाक. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. भावन भयणो, देवान आमकां बेश्टीच हे संवसार रोसली नात. पयलें देवान आमकां रोसलें ताचो मोग करूंक, ताची सेवा करूंक, ताचे बरोबर जिवंक आनी ताचें उतर पुरो करून सासणेच्या सासणाक आमी पावूंक. जाय तेन्ना आमी अशीं म्हणटले, हें काम देवाक परगडपाचें काम पाद्रीचें, माद्रीचें. ते खातीर पाद्री माद्री जावंक गरज. भावणो, देवान आमकां एक एकट्याक आपयल्यात. ते भुरगो जावं, ती जाणटी जावं, ती टिचर जावं, ती शिकलोली जावं, ती नेणार जावं, देवान आमकां आपयल्यात ताची उतर परगट करूंक, ताची उतर परगट करूंक. हें आमकां मेळटा बूक ऑफ जेरमाया चॅप्टर 1 वर्स 5. जेरमायास प्रवादीच्या पुस्तकान आमकां मेळटा तें हें, हांवें तुका राष्ट्रां खातीर वेंचून काडला. तुजे वरवीं कोणाक तरी उजवाड मेळूंक, कोणाच्या जिवितांत बरेंपण मेळूंक, कोणाच्या घरांत संस्कार येवंक देवान तुका आनी म्हाका त्या जाग्यार दवरला. बाबणो, कुरपा वाडो करताली हांगासर ह्या गांवांत हांव म्हाका जाय म्हूण येवंक ना आनी म्हजे खातीर हांवें हांगासर जेवपाची गरज ना. हांव हांगासर आयलां जाल्यार ही देवाची येवजण. देवाची येवजण हे गांवांत देवाची उतर परगट करूंक, हे गांवच्या लोकां बरोबर जिवंक आनी ह्या गांवांत भावार्थाची, भावपणाची नवसरणी आनीक देवाची शांतीन भरलेली ही समुदाय घडून हाडूंक. हे खातीर देवाक आर्गां दिवन म्हणया, हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया. तुम्ही Hallelujah. तुमच्या घरान आसात, तुमच्या घरान आसात, घोव आसतलो, बायल आसतली, भुरगीं आसतली, शेजारी आसतली, देवान तुमकां धाडल्यात थंयसर. देवान तुमकां हे सुवातेर धाडल्यात देवाचें राज बांदून हाडूंक. देवाचें राज बांदून हाडूंक देव आमकां आपयता. पूण जाय जाणां देव आपयता, पूण कांय पावटी अशें म्हणून दिसता, म्हाका कित्याक पडलां? ती दोगांय घोव बायलां झगडटाय जाल्यार म्हाका कित्याक पडलां? आनी कोण तूं दोग जाण घोव बायलां एकामेकाक घांस मारून खातात जाल्यार ती कितें म्हणटा जाणां, कांय पावटी आमी घोव बायलां झगडटलीं आनी आमी बरीं जातलीं. कोणी झगडल्या तेणी झगडत रावचें अशें न्ही, बरीं जावंकूच जाय. पूण घोवान तर बायलेक मारली, घोवाच्यान बायले मारूं येता आनी बायलेच्यान घोवाक मारूं येता? ना. एका शेजारीच्यान दुसऱ्या शेजारीक मारूं येता? ना. बाबा न्हू, आगो बाय कित्याक झगडटात तुमी? अशें तूं एक बरें उतर म्हणटा तेन्ना तूं देवाचो प्रवादी जाता. म्हणटकूच देवान आमकां देवाचें उतर परगट करूंक देवान आमकां एका एका घरान, एका एका गांवांत, एका एका समुदायान देवान आमकां पाठयल्यात. पूण देवाच्या नांवान देवाचेर पातयेवन देवाक सांग, होय होय हांगा आसा, धाड म्हाका. होय हांगा आसा तुज्या नांवान हे भावा कडेन, हे भयणी कडेन, हे तरणाट्या कडेन, हे बेबद्या कडेन, हे मोवाल्या कडेन, हे खोट्या मनशा सवें हांव उलोवंक सोदतां. देवा म्हाका तुजें बळ दी, म्हाका तुजो आशिर्वाद दी म्हूण देवाक तूं पयलेंच मागणें कर. हालेलुया,
Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. पाहून जेजून आपल्या शिसांक विचून काढले. जेजून आपल्या शिसांक विचून काढले. कितें बॉलकार बसून गजाली मारतले काय ते? पेद्रू आनी ताचो भाव आंद्रू, जुआंव आनी जेम्स हे बॉलकांची बसून गजाली मारता आसतना आपयले काय? अरे तुमी हिंगा कित्याक गजाली मारतात? चलयात म्हजे बरोबर अशें म्हण आपयले ना. बाबडी न्हू, देवाची उतर सांगता ते भाशेन हे बिजी आसले. पेद्रू आनी आंद्रू, जुआंव आनी जाकोब हे बिजी आसले. कितें कसलो धंदो चालू आसलो तांचो? तांचो धंदो खारवी ते नुस्तें मारताले आनी नुस्तें मारून ते आपणे रापण्यो सारके कोत्ताले, परतून रापणे मारूंक वचून. पूण हे बिजी आसलेल्या मनशांक जेजू आपयता आनी देवाच्या राज्या खातीर ते आपले खारव्याचो धंदो सोडून जेजूचो पाडलाव करतात. भावन भयणो, आयज जायतीं मनशां दुसऱ्यांक बरें वाडटात, बरें दुसऱ्याक दितात, दुसऱ्या खातीर आपलो जीव खर्चितात. तातूंत जायतीं एग्जाम्पलां, उदाहरणां आमकां मेळटात. एक उदाहरण घेवया, तें म्हळ्यार मादर तेरेसा. कोणाचे? कोण? मादर तेरेसा. केन्ना आयकलां तुमी हें नांव? आयकलां. पयली तर टिवीचेर बी पयल्ली. आमच्या गोंयान लेगून खंय ती आयल्ली, गोंयान लेगून आयल्ली. मादर तेरेसा एक तरणे चेडूं गांवान आल्बानिया म्हणटा त्या देशांतलें, आमच्या भारतांतलें न्हय तें आल्बानिया म्हणटा त्या देशांतलें. हें तरणे चेडूं माद्र जालें सिस्टर ऑफ लॉरेटो म्हणटा ते कॉंग्रिगेशनांतलें. आनी तरणे 17 वर्सांचें भुरगें तें 17 वर्सांचें भुरगें आमच्या भारतान आयलें. हें 17 वर्सांचें भुरगें आपल्या आवय बापाय सोडलीं, सगळें घर दार सोडलें, सोयऱ्यां दायऱ्यांक सगळें सोडलीं आनी त्या देशांतल्यान भारतान आमच्या देशान आयलें. आनी आमच्या देशान येवन सेंट मॅरी हायस्कूल म्हणटा त्या इस्कॉलान हे 17 वर्सांचें भुरगें शिकोवंक लागलें. शिकयता ताका आनी एक आपोवणें आयलें. एक सावय ती ट्रेनीन अशी वेताली, ट्रेनीन बसून वेता आसतना तिका खंय जेजूचो ताळो आयकूंक आयलो. आनी हो जेजूचो ताळो आयकून तिणें हें कॉन्वेंट सोडलें, इस्कॉल सोडलें आनी आपल्या हातान तिचे लागीं खंय पयशे नासले, पूण तिचे लागीं खंय $5 ₹5 आसले. हे ₹5 घेतली आनी 17 वर्सांचें भुरगें भायर सरलें. तेंच नको खंय वेता तें. पूण तें एक जाणा जेजून ताका कितें केलां? आपयलां. जेजून ताका आपयलां हें जाणा तें. पूण खंय आपयलां? कित्याक आपयलां? कोणागेर जेवतलें? कोणागेर खंय रावतलें? की कोण आहा म्हजे बरोबर? कांय नको. हे ₹5 घेतले आनी भायर सरलें. 17 वर्सांचें भुरगें माद्र भायर सरलें ₹5 घेवन. मागीर हे ₹5 घेतल्या उपरांत फुडें बाबळ न्हू, ती कोणागेर रावता आनी थंयसर जावन ती आपलो वावर सुरू करता. कसलो वावर? जाय जाणां रस्त्यार आयज गार्बेज पडल्या. तुमी गार्बेज म्हळ्यार जाणा तूं? पयल्या रस्त्यार कितली गार्बेज पडलेली आहा. कोणें बॉटली उडयल्यात, कोणें कपां उडयल्यात, कोणें प्लास्टीक पोत्यो उडयल्यात, कोणें पॅम्पर्स उडयल्यात. आनी रस्त्याचे थोडे कडेन दोनी वाटांनी पळोवपाचें ना, घाण मारता. पळोवपाक अशीक दिसता कसलो गांव हो, कसली मनशां ही बुरशीं अशें दिसता.
तशी त्या वेळार आयज आमकां प्लास्टिकाची गाबेज दिसची पडटा तशी मादर ट्रेजाच्या वेळार 1950 वर्साक दुसरे भाशेची गाबेज आसली. कसली गाबेज ती रस्त्याचेर सायडीक कितली मनशां कुसतालीं तांकां मरोंक सोडलेलीं. कोणाक लेप्र जाल्ली, कोणाक कॅन्सर जाल्लो, कोण कुड्डी, कोण मोनी, कोण बेरी, कोण थोटी, कोणाक एक्सिडेंट जाल्लो. अशी ह्या रस्त्याचेर वळून मरतालीं. किडे पडटाले, सुणी येवन खातालीं तांकां जिते आसतना. जनवार दुसरी जनवारां येवन खातालीं. आनी रस्त्यार घाण कोणाची मनशांची. आनी थोडेचे किडे व्हांवताले सारके मातेरी आनी कश्टोवन तितूंसर मरतालीं. तांकां कोण पळयनासलो. पूण मादर ट्रेजान हें तें पळयलें. कशे भाशेन ही गाबेज मुंजीस कसो गाबेज देवाची रोसना. देवान रोसलेलीं मनशां तांकां पळयतलो कोण ना. आनी पळयतलो आसा जाल्यार ती कोणाक नाकात. अशी रस्त्याच्या दोनी सायडीनी गाबेज पडल्या मनशाची. हें पळोवन मादर ट्रेजान हें कॉन्वेंट सोडलें. आपले शिकोवपाचो वावर सोडलो. आपलें जेवण खाण कितें मेळटालें कॉन्वेंटान तें सोडलें. आनी एक घरांतलें बायल सोडली. खंय वेता नको. चड शेवटी हे माद्री भयणीन जाय तो वावर फुडें व्हेलो. आनी हो वावर फुडें वता आसतना 1949 वर्साक हे खंय तिचे बरोबर कोण नासलो वावर करूंक. म्हणून ती खंय इस्कॉलान शिकयताली. आमची टिचर आमची हें सोडून गेली. हें खंय एका भुरग्याक कळ्ळें. आमची टिचर आमची इस्कॉल सोडून गेली आनी ती असलो वावर करता अशें एका भुरग्याच्या कानार पडलें. आनी ह्या भुरग्यान काडलें आनी मादर ट्रेजाक म्हणलें हांवूय बी तुजे बरोबर असलो वावर करता. आनी अशी ती वावर करूंक लागली. आनी वावर करून बाबडनो इतलो वावर मुखार पावलो. आयज लाखांनी लोकांक जेवण वाडटा. कितलीं घरां आसात, कितले तिका पुरस्कार मेळ्ळे, कितल्यो हजारांनी माद्री हो वावर करता. ह्या वावरा खातीर आनी जायत जाणांक क्रिस्ताचो मोग दिल्ल्या खातीर मादर ट्रेजा खातीर दोनूय देवाक कारगां दिवन म्हणया हालेलुया, Hallelujah. 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 हालेलुया. Hallelujah. भावनान भयणो मादर ट्रेजा हूंय 45 वर्सां तिणें वावर केलो. आपणा खातीर न्हय. आनी आपणाक कांयच करून दवरूंक ना. परतें जाल्यार मनशा कुळाची सेवा, मनशाक बरेपण, मनशाक देवाचो मोग दिवचे खातीर तिका ही देवान आपयली. भावनान भयणो एक आसा हूंय तिका कोणें विचारलें मादर ट्रेजा तूं वावर करता तो वावर पळोवन म्हाका वीट येता. हांव नको तुमी केन्ना पयलें जाल्यार जे कुसोन किडे पडटा घोडे केन्ना पयले आसले. जे मनशाक जिते आसतना किडे पडटा वास सोंसपाक जायना. सारके बुसबुशीत हांवें काडल्यात थोडे फावटी. ते पळोवन मागीर तुका 2-4 दीस जेवण लेगून नाका जाता. तुजी तकली बी शिंटा. कांय फावटी अशें जाता तो मनीस मरत मागीर तो जागो आनी थंयसर रावपाचें ना. इतलो वास सारको सोंसपाक जायना. ताका कितें कॅमिकल घाल, ताका कितलें वखद मार तो वास वचना. एकट्या मनशान खंय आयले ग्रेस मनशान मादर ट्रेजाक सांगलें मादर ट्रेजा तूं पळय हो वावर करता तो वावर तुवें म्हाका दिसाक 50,000 लेगून दिल्यार हांव तो वावर करपाक ना. दिसाक 50,000 लेगून दिल्यार म्हाका नाका. कित्याक हो वावर हांव करपाक ना. आनी तेन्ना मादर ट्रेजान म्हणलें हूंय 50,000 न्हू
म्हाका तुवें 1 लाख दिल्यार लेगून हांव हो वावर करपाक ना. हो वावर हांव पयशां खातीर करिना. हो वावर हांव जेजूच्या मोगा खातीर करता. कोणें विचारलें, मागीर तुका वीट येना, तुका घाण येना, काही घाण सोंसपाक जायना खरें. आमी कितलो पावडर मारलो, कितले मेकअप केले, ही घाण सोंसपाक जायना. आनी तिणें म्हणलें खंय, तूं जाणा हांव हे किडे काडटां, ही माथेरी काडटां, फक्त कोण म्हूण ह्या मनशा सवेन देव आसा, ह्या पिड्या वचना सवेन देव आसा. देखून हांव ही सेवा करता मनशाची न्हय, पूण हांव ही सेवा करता आसतना देवाची सेवा म्हूण करता. देखून देवाची सेवा करतल्यांक देव केन्नाच साणयना. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. भावनान भयणो, अनेक सा हुई एका रिपोर्टरांनी चाललें, मादर तूं ह्या मनशाची सेवा करून कशी फटवता तुका. कांय फावटी हे मनीस बरे जाताले आनी वचून मागीर पुतून माद्रीच्या गाळी सोदताले. बरे जाताले, जेवलेले बशेन तेच मागीर थुकताले. अशेय बी मनीस आसले. अशे वेळार मादर ट्रिजान हूंय म्हणलें, तूं कसो ह्या मनशाचो मोग करूंक शकता. तुजी काळीज येदें व्हडलें कशें. त्या मनशांक तूं दिता, तांकां तेका तुका कांयच दिनात, आनी तुका दिवंक तांचे लायक कांयच ना. तर तूं इतलें कशें दिता तांकां. परते जाल्यार ते बरे जातात आनी तुजेच घरार फातर मारतात आनी वेतात. परते जाल्यार येतात, तुजे बरे जेवतात आनी 2 गाळे सवतात आनी वेतात. कोण कितें मोडटा, कोण तोडटा. अशे वेळार मादर ट्रिजान म्हणलें, हूंय तुका तर पेल्याचो मोग करूंक जाय तर तांची नीत करिनाका. यू वॉन्ट टू लव युअर फ्रेंड or your enemy, do not judge them. But तूं तर तांची नीत करूं विशीं तुका कांय मेळना, तुज्यान मोग करूंक जायना. देखून बाबू न्हू, तेच देवाचें उतर सांगता. बागेवन पावलो कोरिंथांत बरयल्ली पयली चीट होळी कोरिंथीन 1 Corinthians chapter 13 verse 13. बागेवन पावलून कोरिंथांत बरयल्ली पयली चीट 13वा विसूर 13वी ओळ आमकां अशें म्हणटा, मोग सगळ्याहून उत्तम. जे काळजांत तर मोग आसा, तुवें आख्खो संवसार जिखून घेतलो. जे काळजांत तर मोग ना, तुज्या संवसार न्हू तुका जिखून घेवंक शकना. जे काळीज मोगान तर भरलेलें आसा जाल्यार तातूंतल्यान तूं आख्खो संवसार जिखून घेवंक शकता. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. भावन भयणो, मादर ट्रिजान जिवीत दिलें. जिविताचें मिशन तें, जिविताचें मिशन. आनी हें जिवीत दिवपाचें मिशनाक हें जायतें सोंसलें. जुवांचें शुभवर्तमान 10वा विसूर 10वी वळीन अशें मेळटा, चोर येता फक्त चोरूंक, पूण हांव आयलां तुमकां जिवीत दिवंक. आनी फावटी चोर येता फक्त चोरूंक, नाडूंक, इदवास करूंक, पूण हांव आयलां तुमकां जिवीत दिवंक. म्हणून जेजून जिवीत दिवपाची हें मिसांव फुडें व्हेलें. मादर ट्रिजानय बी जिवीत दिवपाचें मिसांव फुडें व्हेलें. आनी हो देव तुका आनी म्हाकाय बी आपयता, कोणाक तरी जिवीत दी, कोणाक तरी जिवीत दी. आनी तेन्ना आमी देवाचें मिसांव फुडें व्हरूंक पावतले. पावणो, अनेक साक तिच्या जिवितान अशें घडलें. मादर ट्रिजा मेली. मादर ट्रिजा आयज बेश्टी न्हू, मादर ट्रिजा सांत त्रिजा ती ऑफ कलकत्ता. आयज ती सांत. आयज लेकून ती जायतीं घराणीं घालतात. आयज लेकून आमच्या देशांत
हे देशा खातीर हे मनीसकुळा खातीर इतलें तिणें सोंसलें आनी इतलें केलें तरी आसतना आयज लेगून आमच्या देशान तिणें अशें केलें तेणें अशें केलें ताणें तशें केलें जायतीं बोगलांडां घालतात एक साक मादर टेरेसाचेर अशेंच एक कोणें बोगलांड घातलें आनी मादर टेरेसाक काडली आनी कोर्टान व्हेली पुलिसांनी धरली आनी कोर्टान व्हेली सांगलें की ही वस्तुरी आमच्या लोकांक फोर्सान क्रिस्तांव कोत्ता ही वस्तुरी आमच्या लोकांक आमच्या भुरग्यांक आमच्या तरणाट्यांक फोर्सान क्रिस्तांव कोत्ता म्हूण तिका पुलिसान धरली आनी कोर्टान उबी केली तेन्ना जजांनी विचारलें तिका तूं खरें दुसऱ्याचे फोर्सान दुसऱ्या क्रिस्तांव कोत्ताय आनी तेन्ना मादर टेरेसान एक अशी एग्जाम्पल घेतलें थंयसर ती गेली तेन्ना जायतीं भुरगीं बी तिचे बरोबर गेल्लीं एक कोर्टान आनी तेन्ना एक कोर्टान तिका विचारलें तेन्ना तिणें एक भुरग्याक हाडूंक लायलें आनी सांगलें हें भुरगें म्हजें न्हय हें हांव घेवन आसा तें भुरगें म्हजें न्हय आनी हें भुरगें कोणाचें तें बी हांव नको हे भुरग्याचें नांव हांव नको ह्या भुरग्याचो गांव हांव नको ह्या भुरग्याची आवय बापूय बी कोण तें हांव नको पूण एक हांव मात जाणा हें भुरगें उमके कडेन डस्टबिनान आसलें निकतेंच भुरगें जल्मल्लें ताका मरोंक म्हूण तें डस्टबिनान उडयल्लें तें हांव जाणा पूण ह्या भुरग्याक हांवें म्हजो मोग दिला ह्या भुरग्याक म्हज्या घरान रावूंक हांवें आसरो दिला हें भुरगें जेवण खाण खाता तें जेवण खाण म्हजें हें भुरगें आंगाक घालून आसा ते कपडेय म्हजें जाल्यार म्हजे लागीं सगळें बरेंपण आसा तें हांव ह्या भुरग्याक दिता पूण तें भुरगें म्हजें न्हय पूण म्हजे लागीं थोडें बरेंपण आसा तें हांव सगळें ह्या भुरग्याक कितें करता दिता जाल्यार म्हण लागली म्हजे लागीं आनी एक व्हडलें बऱ्यांतलें बरेंपण आसा तें म्हणल्यार जेजू क्रिस्ताचो मोग हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. हांव सगळें बरेंपण म्हजे लागीं आसा तें म्हजें न्हय आसतना भुरग्याक दिता जाल्यार जेजू क्रिस्ताचो मोग जेजू क्रिस्ताचें बोगसणें हें म्हजे लागीं आसा तें दिवंक म्हाका अधिकार ना आनी अशें तिणें कोर्टान विचारलें तेन्ना आख्खो कोर्ट थंड जालो आनी मादर टेरेसा ही केस जिखली हालेलुया Hallelujah. 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 भावनवान भयणो आमी जिवीत दिवपाची मनशां तुजे घरान तुज्या वावरान तुजे सगळे सुवातेर जिवीत दिवपाची आमी मनशां दुसरें तूं बरो वावर करता आसतना जायते जाणां तुजें नांव आड उलयतात आनी जाय जाण आसात पूण आमी भिवूंक फावना कित्याक देव आमच्या सांगाताक आसतना बूक ऑफ साम 46:10 स्तोत्रांचें पुस्तक अशें म्हणटा 40 आनी 6 स्तोत्र 10 शांत राव कितें कर शांत राव भियेनाका तुजो देव तुज्या सांगाताक आसा आनी एक फावटी शांत राव भियेनाका तुजो देव तुज्या सांगाताक आसा पूण शांत राव भियेनाका तुजो देव तुज्या सांगाताक आसा शांत राव भियेनाका तुजो देव तुज्या सांगाताक आसा पूण बाबळो म्हाका उडगास येता असोच आनी साक असो आमचो एक कडेन रेतीर चालू आसलो आनी एक बायल ती बायल शिकोवप ना तिका बाबडे शिकोवप ना बायबल वाचूंक नको दिसा कितें जालें ही बायल अशी देवाचें उतर आयकताली अशी रेतीराक आयिल्ली आनी आयिल्ली एक ती बायलेन अशी कांय दिसांनी कांय म्हयन्यांनी अशी गोवायकी दिली म्हणली फादर हांव एका ग्रेस मनशागेर कामाक वेतां तांची आयदनां धुवपाक तांची घरांतलो रूप धुवपाक तांची घर साफ सूफ करपाक हांव वेतां
आनी एक दिसा म्हणून लागली अशें घडलें कितें घडलें तांगेर म्हणाली जायती आदली जोती आसली जोती चप्पल म्हणटा आमी ती चप्पलां आसली आनी ते घरकान्नी सांगलें म्हण लागली ही सगळी जोती काड आनी पिड्यार जाल्या ती थिंगा एक थोडी वोद माडाक बांद आनी उरलोली थोडी पोपायेक बांद काम केल्या उपरांत थोडी जोती काड आनी थोडी माडाक बांद आनी उरलोली कोणाक बांद पोपायेक बांद आपणें म्हणलें सगळी जोती काडली आनी दवरली कोणाक बांदपाक ती माडाक आनी पोपायेक कांय वेळान म्हळ्यार आपलेच मनान उडगास आयलो फादर तुवें सांगलोलें एक दिसाक देवाचें उतर परवडटा आसतना तें म्हणालो आपणाक उडगास येयलो आनी आपणें म्हणालो ती बरी शिकलोली फादर बरी शिकलोली म्हाका कांय कळना पूण आपणें म्हणलें तिका विचारलें म्हण लागलो आगो बाय म्हणलें म्हण लागली पोपायेक आनी माडाक जोती बांदली म्हूण पोपायो आनी नाल्ल जातात आनी म्हण लागलें आपण पुतू विचारलें फादर तुवें म्हणलोलें न्हू बायबलांतलें तें आपणें म्हणलें आगो बाय ते माडाक आमी आडें काडुया कितें काडुया आडें काडुया आनी पोपायेक कितें बरें घालुया कितें जावपाक बऱ्यो मोट्यो पोपायो जावपाक ही जोती बांदून ती पोपायेची आनी कितें मेळटलें आनी मागीर सर शेवटी बाबा न्हू सर शेवटी अशें जालें ती भायर ओगीच रावली आपणें विचारलें म्हणून आगो बाय हांव नोको बायबलां खंय बरयलो कडेन आहा जाल्यार पोपायेक पोपायो जायना जाल्यार आनी माडाक नाल्ल जायना जोती बांदूंक जाय म्हूण बरयल्लें आहा गो बाय बायबलान आनी ती बायल म्हळ्यार ओगी रावली एक नेणार बायल तिका कांय शिकोवप ना पूण ती म्हाका कितें कोत्ता आतां कितें शिकयता ही नेणार बायल हे घराची दुनिया कितें शिकयता बायबल शिकयता बायबलां खंय बरयलें ना कितें म्हणून झाडाक फळां जायना जाल्यार ताका जोती बांदूंक जाय म्हूण कोणें आनी एक म्हाका कोणें सांगलें आनी तिणें म्हणूंक लागलें फादर हांवें तिका खरेंच सांगलें हांव ते झाडाक बरें आळें काडूं कोणाक मानाय हाडटा तुमच्या माडाक आनी आपूण म्हणटा मानाय व्हेलें कितें करूंक त्या माडाक आळें काडूंक आनी म्हणटा सारें घातलें सावळ घातली आनी फादर तूं म्हणटा आनी ते माडा खातीर आपण मागलें म्हणटा ह्या माडाचेर आशिर्वाद घालो म्हणटा आपणें कितें जावं येता त्या वर्साक म्हळ्यार माडाक कितें जावं नाल्ल जावं म्हूण म्हणटा जितले पावटी हांव तेंगेर कामाक वेता तितले पावटी म्हणटा कोणा खातीर मागता तेंचे खातीर मागता आनी कोणा खातीर मागता माडा आनी पोपाये खातीर मागता फादर तूं विस्वास दवरचो न्हय माडाक म्हणटा येदे नाल्ल जाले म्हणटा सारके पावरफूल पोपाये म्हणटा कितल्यो आनी म्हणटा ही बायल मागीर म्हणटा पवित्र पुस्तक वाचूंक लागली आनी म्हणूं लागली आगो बाये हांव नोको पवित्र पुस्तक पूण हे माडाक लागून आनी पोपाये लागून हांव आतां कितें वाचतां पवित्र पुस्तक वाचतां हालेलुया हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. कसली बाबडो जायती नेणार मनशां आहात तुमकां कोण मेळोंक ना जायते आचार मानपी आहात तांकां उजवाड कोण दितलो तांकां देवाची खबर कोण सांगतलो तांकां देवाची खबर सांगूंक तांकां उजवाड दिवंक देवान आमकां हे संवसाराचो उजवाड कशी रोसल्यात हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. जाय जाण असले आचारांनी आसात आनी एक साक हांव कोणारी गेलो असो विजिटाक गेल्लो कडेन म्हाका एक तेंगेर सांग लागली फादर ही ती वेता ती बायल न्हू बरी न्हू ही ती गेल्या ती बायल बरी न्हू आनी कितें जालें गो बाय कितें केलें ताणें तुका कित्याक बरी न्हू ती ना ती बायल बरी पूण तिचे दोळे बरे न्हू कोण बरें न्हू दोळे बरे न्हू आनी कितें जालें बाय मातशें दिसती पडना तिका म्हणलें ना ना पावरफूल दोळे पावरफूल मागीर कितें जालें गो बाय म्हणलें इतली पावरफूल कित्याक ना म्हळ्यार फाटल्या दिसांनी हांगा आयिल्ली म्हण लागली
आनी म्हणलें म्हण लागले आवय काय बऱ्यो पोपाय जाल्यात गो म्हणलें म्हण लागली. पोपायची नजर मारली आनी कितें जाल्यात काय बऱ्यो पोपाय जाल्यात म्हण लागली. आनी म्हणटा तिका हांव म्हणाली ती वेता तेची फाटल्यान कितें पडूंक लागल्यो कितें पडूंक लागल्यो पोपाय पडूंक लागल्यो. आय काय बरी बायल गो म्हणलें ती कितले पावरफूल तिचे दोळे. आमचें म्हणलें म्हाका मातशें तिका कॉन्टेक्ट करून म्हाका सांगता म्हाका मातशी गरज आसली म्हणलें तिची. आमचे म्हणलें इगोजी कडेन नाल्ल जाल्यात पाडपाक कोण ना कोण मेवनात म्हळ्यार तिका येवं न्ही हांवें काय बरें नाल्ल जाल्यात मागीर कितें पडटलें नाल्ल पडचें ना तूं तिणें म्हणलें काय बऱ्यो पोपाये जाल्यात म्हळ्यार पोपाये पडटात काय बरें नाल्ल जाल्यात म्हणून जाल्यार कितें पडचें ना नाल्ल पडचें ना तूं पडूं नाका तूं. जाय ती नेणार आसा जाय ते लोक नेणारपणांचे येता देखून आमच्या लोकांची उदरगत जायना आमची भावाताची उदरगत जायना की देंवचार आमकां दामून चिपून दवरता आनी आमचे घोराबे आमचें जिवीत निसंतरणाक पावयता. आयज हें देवाचें उतर आयकता आसतना देव तुका आनी म्हाका काळोखान आसल्यार उजवाड दिवंक नेणार आसल्यार शिकोवन दिवंक देव तुका आनी म्हाका आपयता. हे खातीर देवाक आर्गां दिवन म्हणया हालेलुया 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 हालेलुया. थोडंसं वेगळीच रावया आनी आमकांच विचारुया देवा तुवें म्हाका हे गांवान तुवें म्हाका हे घरान तुवें म्हाका हे वाड्यान कित्याक रोसलां कसलें मिसां म्हजें आसा तें फुडें व्हरूंक म्हाका बळ दी कृपा दी आशिर्वाद दी आनी सगळ्या राष्ट्रांक तुजो उजवाड फागोवंक म्हाका बळान भर. Book of Isaiah, chapter 49, verse 6. राष्ट्रांचो उजवाड जावंक राष्ट्रांक उजवाड दिवंक देवान आमकां वेंचून काडल्या. राष्ट्रांक उजवाड दिवंक देवान म्हाका वेंचून काडला. सर्वेस्परा सासणीच्या जिवे देवा उजवाड म्हाका दी हे उजवाडान म्हजें जिवीत भर हे उजवाडान ओळो काळोखी संवसार तुज्या पोजळीत उजवाडाचो कोर हो पळे हांव आसा म्हजे घरान उजवाड जावंक हांव आसा. म्हजे शेजाऱ्याक तरेकवार भाशेचो काळोख पडला तो उजवाडान प्रकाश भरूंक हो पळे हांव आसा. I, the Lord of seas and sky, I have heard my people's cry. All who dwell in dark and sea, my hand will see. I who made the stars of night, I will make their darkness bright. Who will bear my light today? Whom I shall sing?
Here I am, Lord. Is it I, Lord? I have heard you calling in the night. I will go, Lord, if you lead me. I will hold your people in my hand. Here I am, Lord. Is it I, Lord? I have heard you calling in the night. I will go, Lord, if you lead me. I will hold your people in my hand. I, the Lord, the snows and rain. I have heard the bone my people speak. I have heard the web you long them, the eternal way. I will break their heart of stone. I will give them heart of love alone. I will speak my word to them. Whom shall I send? Here I am, Lord. Is it I, Lord? I have heard you calling in the night. I will go, Lord, if you lead me. I will hold your people in my hand. Here I am, Lord. Is it I, Lord? I have heard you calling in the night. I will go, Lord, if you lead me. I will hold your people in my hand. दुनिया हांव आसा, हांव तयार आसा तुजें उतर पुरगट करूंक. हांव तयार आसा तुजो मोग दुसऱ्यांक दिवंक. हांव तयार आसा जांच्या जिवितान सगळो काळोख आसा थंय उजवाड फांकूंक. दुनिया म्हाका बळ दी. हे वेळार केरीत भशेन आख्खे पवित्र सभे खातीर मागुया. पाप साहेब फ्रांसीस, कार्डिनल, बिशप, पाद्री, माद्री, जी भाव भयणां देवाचो उजवाड सगळ्या मनशांक पुरवट करूंक वावरतात तांचे खातीर मागुया. सरकारी फुडाऱ्यां खातीर मागुया. अफगानिस्तान आनी दुसऱ्या जायत्या देशांनी भारत देशान क्रिस्तांव म्हूण मनशाची तत्वां मुल्यां सांडून जायते मनीस देंवचाराचें रुपणें घेवन देंवचारचो वावर फुडें कोत्ता. अशा देशांनी शांती मागुया. हे वेळार मागुया जायते भाव आनी भयणी नेणारपणां आसात. कांय क्रिस्तांवां पवित्र पुस्तकाची वळख ना जावन
तांच्या घरांनी दूख आयला, काळोख आयला. Book of Hosea chapter 4 verse 6, my people are destroyed because of ignorance. म्हजे पोरचेक देव कोण तो नको, उजवाड आनी जिवीत कितें नको देखून जाय ती म्हजी पोरसां काळुकान सांडल्या. हे वेळार जे घोराबे मोडल्यात, तुटल्यात, संकोशांत सांपडलेल्या कुटुंबां खातीर मागुया. मागुया सगळ्या आमच्या भावां आनी भयणां खातीर जे सोऱ्याचे पिडेन ड्रग्सांक दुसऱ्या काळोखाक लागलेल्यांक उजवाड मागुया. तांच्या घरांनी फावो ती सर्वीस ना, फावो ती जेवण खाण ना, सगळीं दुखाक सांपडली आसा तांचे खातीर मागुया. कॅन्सर, ब्रेन ट्युमर, हाडांची, कातीची, दोळ्यांची, किडनीची, लंग्सांची, ब्रेनाची पिडा सुसल्या खातीर मागुया. हे वेळार परदेशांत आसात ते आमच्या भाव भयणांक, तशेंच बोटीचेर आसात, बोटीर वचूंक वावर फुडें सोदतात तांकां आशिर्वाद मागुया. हे वेळार तुमी जायते घडी प्रश्न घेवन आयल्यात ते जेजू सुरक्षीत दवरात, जेजू सुरक्षीत दवरात. आनी हो देव आमकां एक सुरी वाट सुरी सांगचो ना. शांत राव, भियेनाका, तुजो देव तुज्या सांगाताक आसा. Book of Psalm 46 verse 10, तूं शांत राव, भियेनाका, हो देव तुज्या आनी म्हज्या सांगाताक आसा. आयचे दिसा वाडदीस मनयतले आसात ते आमच्या भाव भयणांक जेजूक समर्पण करुया. आयज कितें भाशेन जे भाव भयणां ऑपरेशन आसात तांकां, जे घरांनी भुरग्याचे देणे ना तांचे खातीर, जीं भुरगीं पिडीत आसात तांचे खातीर, कोविड-19 हे पिडेंतली सूर मनशा कुळाक सुटका, सूर मनशा कुळाक पिडेवंतांक जेजूच्या रोगतान आनी ताच्या कोणवाड्याले व्हांवले ते रगत आनी उदक नितळ करूं म्हूण मागुया. आनी कोट्टा ती ह्या वेळार दिमी घालुया. आनी तुमी हाडलेली प्रार्थना, तुमी हाडलेली गरजो, तुमी कोणा खातीर मागूंक सोदता कितें भाशेन ह्या वेळार कुरपा वाडो हांगासर रावतल्या तरणाट्यां खातीर, भुरग्यां खातीर, वावराक गेल्ले आसा तांचे खातीर, कोर्तालींची आख्खी पोसवी खातीर दोनयाक प्रार्थना करून ताचो आशिर्वाद आमकां मागुया. आनी सगळे आमच्यो गरजो, आमचे आटे विटे, आमचो वावर, आनी देवान आमकां आयज देखून जिवी दवरल्यात, देवाचो वावर फुडें व्हरूंक, कोणाक तरी उजवाड दिवंक, कोणाच्या घरान, कोणाच्या जिवितान सवस्काय हाडूंक, कोणाक तरी पेकोवणी दिवंक, एका मनाची आनी एका काळजाची जावन तुमी बापा लागीं कितें मागीत जाल्यार म्हजो बाप तुमकां दिल्या बगर रावचो ना. हे बापाच्या हातान, हे देवाच्या हातान सगळो संवसार उबारून म्हणया, आमचे बापा, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें रायज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसवटो रायज आमकां दी, आनी आमी आमची चुकल्यांक बक्षितांव तशी आमची पातकां भोगोस, आनी आमकां ताळणेन पडून दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. आमेन.